नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडता आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम खबरांक सुरुवात करतात सविस्तर खबरांक पयली पळयच्यो मुखेल खबरो। गोंय युवा काँग्रेसीन घेतली पुलीस महासंचालकाची भेट मायण्याक उत्तरे आनी म्हापशेच्या प्रकरणात सखोल चौकशी करपाची केली मागणी। वास्कोच्या 20 मीटर रिडरांच्या सुण्याच्या हल्ल्याचा वाटता आकडा। मीटर रिडरांनी घरात प्रवेश करच्या पयलींच आपल्या पाळीव सुण्यांक योग्य रितीन दवरचो नियंत्रणात संबंधित अधिकाऱ्यांचे नागरिकांक आवाहन। फाटल्या 24 वरांत 0.81 इंच गोंयांत पावसाची जाल्या नोंद। सगळ्यात चड पावस पडला काणकोणा म्हालात। फुडले 4 दीस पावसाचा आसा येलो अलर्ट। कोलवा येवपी रेसिडेन्सी विला प्रकल्पाक थळाव्यांनी केला खर विरोध। कसली परवानगी दिवच्या पयलीं थळाव्यांनी करचो विचार। या प्रकल्पा आड विरोध दवरतले चालूच थळाव्यांची शिटकावणी। मडगांव पालिकेतल्या सभाघरातले प्राचीन झुमर गायब। मुख्याधिकाऱ्यान दिल्या चौकशीचे आदेश। आणि कळंगुटी बेकायदेशीर रितीन भाड्यान दिवपी कारींचेर कळंगूट पुलिशेन केली कारवाय। 15-16 गाडयांक दिलो दंड। ही मोहीम दवरची चालू। ऑल गोवा रेंट अ कार असोसिएशनाची मागणी। आता खबरो विस्तारान। 20 खात्याच्या मीटर रिडरांचेर सुण्याच्या हल्ल्याच्यो घडणुको वास्को वाठारांत वाडत आसा। मीटर वाचप आणि बिलिंगाच्या कामां खातीर घरांक भेट दिवपी कर्मचाऱ्यांक ड्युटी करतना आक्रमक सुणी खूबदां मेळटात। हालींच अशे तरेचे 10 हल्ल्याचे नोंद जाल्यात। कर्मचाऱ्यांक सुण्यांनी चापपाच्यो घडणुको मुखार आयल्यात। ह्या वाडट्या प्रवृत्तीक लागून कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला। मजगतीं मीटर रिडरांनी घरांत प्रवेश करच्या पयलींच आपल्या पाळीव सुण्यांक योग्य रितीन नियंत्रणात दवरचो अशें संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नागरिकांक आवाहन केलां। सुमार 15 दीस विसव घेतल्या उपरांत आयतारच्यान पावसान परतून हाजिरी लायली। गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 0.81 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सगळ्यात चड पावस काणकोण म्हालात पडला जाल्यार सगळ्यात कमी पावस मुरगांव तालुक्यांत पडला। सोमारच्यान फुडले 4 दीस गोंयांत गोग्यांनी पावस पडटलो। ते खातीर 4 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला। कोलवाच्या प्रस्तावित रेसिडेन्सी विला प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण, थळावी मुळावी बांदावळ आणि वाठारांच्या मूळ स्वरूपाक धोको आसा असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। कसलीय परवानगी दिवच्या पयलीं थळाव्यांचो विचार करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगतीं कांय कागदपत्रां प्रस्तावित विला, स्विमींग पूल आणि सर्वेक्षण क्रमांक 771/1K हांगाच्या कंपाऊंड वण्टी खातीर बांदप्यान प्रमाणपत्र जारी केल्यात। ह्या प्रकल्पा आड विरोध चालू दवरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली। एका दाबोगल्या लागून जायतो इश्यू जालो कोलवा आणि वी आर फुली सपोर्टिंग लोकल हातून आतां तो डिपार्टमेंटा हे डिपार्टमेंटान ते डिपार्टमेंटासून धांवता पंचायतीन ताका जायत हेल्प केलो। आतां फकत आमगे पंचायतीक कितें मिन्स टीसीपीन लायसन्स दिलें पंचायतीन लायसन्स सगलें एक्सपायर तेणें आतां कंप्लेन साडे पंचायती मुखार सो आमी पसून टीसीपी लेटर केलें तें व्हेरीफाय करूं जाल्यार तें सगलें सारकें आहा जाल्यार व्हेरीफाय कित्याक जायना ती पार्टी येयना पार्टी हाजीर जायना थिंगा इन्स्पेक्शना नायदर दी अलाउड द पंचायत ओपन कोना आतां तेगे कितू ग्रिवियन्सीस आहाय रस्त्या लागून आहाय दुसऱ्यो केसू हें आहाय तेगेले एफआयआर सारकें ना टीसीपीन येयन आनी त्या बिल्डरानूय येयन न्हू आपूण सारको जाल्यार सगलें रेक्टिफाय करपाक जाय आहलो न्हू दाखोवपाक जाय आहलो न्ही आपूण सारको आनी तो लोकल येना न्हू तो लोकल सारका आहा देखून त्या रॉंग आहाय देखून ते बियोन येनाय सायटीचेर आतां एनीवे आतां स्टॉप वर्क पंचायतीन स्टॉप वर्क काडलोली तेजेर स्टॉप वर्क काडलो ती बिडियोन सेट असायड केलो आहा सो वी एज अ पंच बॉडी वी हॅव टेकन अ रेजोल्युशन आनी चॅलेंज इट बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर आतां तेच रिजल्ट कितें येता बट एनीवे we are supporting our locals and कित जाता कित help जाता कितलो we are ready to help our local. Given complaints to the TCP, the panchayat, the DOP आणि आम जायत कोणें कंप्लेन दिलो हांवें सो इफ तेजे एक आय थिंक 15 to 20 days जाले सो इफ तेजे कंप्लेनाचे कितें एक्शन घेयनाय जाल्यार वी वील बी अप्रोचिंग द CBI and the vigilance
सेइंग दॅट कोण जे अथॉरिटीज आहा हितून कोण ऑफिसर्स आहा तेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचे बिकॉज फॉर वॉट करप्शन दे हॅव डन आनी इलिगली परमिशन दिले बट एज अ फिशरमॅन आमकां आमगे बेसीक रायट आसपा जाय ट्रेडिशनल एक्सेस आहा तोय इंट्रोड्यूस केला सो आमकां करपाक दिसना आमगे ट्रक्स आहाय तुझे आमगे सगळ्या फिशिंग इक्विपमेंट्स प्लेस करता थिंगा सो आमकां वचपाचें TCP already खबर आहा 6 meter approval plan आहा स्टोनाय तेमकां ते लायसन्स केस म्हणून दिले त्या रोडाचेर आज कित चलो ते म्हाका कांय कळना आज जे चलताय ते म्हाका दिसता माझे पेपर सबमिट करून गेले जाल्यार आमगे बेगीन ते कांय एक एप्लिकेशन बी बेगीन मेळना तेमगे रोखडी मेळटा तेमगे तेंचे भायर एनवलपाय वयता जाल्यार म्हाका खबर ना TCP जावं BDO जावं पुलिस जावं खूंय जावं फ्रीडम म्हणटा ना. After all this scenario, after the rejection by the panchayat, I also came to know that the panchayat, Korba panchayat has gone before the ADPA, the additional director of panchayat Margaon, to with the rejection, to challenge the rejection, to support the rejection. Yeah, to bring a stay on this. So that is what they have done. So in support for the villages, Teni Kala. So we appreciate the Korba village panchayat on that note because we were not aware of this. आमकां कोण नाही जाल्यार DOP डायरेक्टर ऑफ पंचायत येतली एक कोण एक्शन घेवपाक सोदना देन वी विल बी गोइंग टू द CBI and vigilance to take a prompt action on the officers who have done corruption and given permissions illegal. Well, सी दिवपा नाका हो आमगे डिमांड आहा बिकॉज थिंग आमगे बेसीक रायट्स वयते. मडगाव नगरपालिकेतल्या सभाघरातले प्राचीन 2 झुमर गायब जाल्यात. हे खातीर नागरिकांनी तिडक आनी हुस्को उक्तायला. मडगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी मधु नार्वेकर हांणी या प्रकरणाची दखल घेत खात्याप्रमाण चौकशी करपाचो आदेश दिला. खाते आणि कर अधिकाऱ्यांच्या तशेंच हेर नगरपालिका कर्मचाऱ्यांक या प्रकरणाची चौकशी करपाची सुचोवणी दिल्या अशेंय तांणी सांगले. हे झुमर फक्त सजावटीची वस्त न्ही जाल्यार पालिकेच्या इतिहासीक दायजाचो एक भाग आशिल्लो. हे झुमर गायब जाल्ल्याची गजाल उजवाडाक आयल्या पूण अजून मेरेन पुलीस कागाळ जावंक नाशिल्ल्यान मडगांवकारांनी तिडक उक्तायल्या. I have received some information that Zumbar has been missed or some kind of. I told my issue and also the concerned staff to submit the report. But this was from many days there is news going on that Zumbar has been missing. So have you filed any complaint or? No, till today I have not filed any complaint. I have told my concerned staff and concerned you put up proper report to then I report. Any evidence on the CCTV? See, I have not taken that. Once I will verify, I will give it. How many Zumbar? Even I have not. ऑल गोवा रेंट अ कार असोसिएशनान कळंगुटी येरादारी पुलिसांनी आयतारा राती बेकायदेशीर रितीन रेंटाक दिवपी गाडयांची तपासणी मोहीम सुरू केल्या. हे कारवायेत 9व्या नंबर प्लेटीचेर बेकायदेशीर रितीन भाड्यान घेतिल्ल्यो गाडयो आणि सोऱ्याच्या धुंदेत गाडी चलोवपे आड कारवाय केल्या. या मोहिमेत बेकायदेशीर रितीन 9व्या नंबर प्लेटींचेर भाड्यान घेतिल्ल्या सुमार 15 ते 16 गाडयांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. दर सप्तकाच्या शेवटाक अशीच मोहीम चालू दवरची अशी मागणी ऑल गोवा रेंट अ कार असोसिएशनान केल्या. से आपने गाड़ी लिया था? हाँ? गाड़ी किधर से लिया था? और एयरपोर्ट एयरपोर्ट से गोवन ही था बंदा देने वाला? हाँ? गोवन से लिया था या आउटसाइडर? हमें पता नहीं. पर उसने आपको बताया नहीं कि व्हाइट नंबर प्लेट इलीगल है करके? कितना चार्जेस लिया था? उसका 1500. कितना लिया था पर 1500 पर डे? पर हम तो टूरिस्ट है मैडम, हमारा तो टाइम वेस्ट हम कर में. आपके साथ स्कैम हुआ है. स्कैम. हाँ, क्योंकि ये व्हाइट नंबर प्लेट अलाउड नहीं. बस टूरिस्ट हम क्या करें. यही अभी हमें ये गाड़ी भी इतनी मुश्किल से मिली है. हम लोग वेट कर रहे थे, इतना 3-4 घंटा हम खड़े रहे वहाँ पे, तब जाके मिली है. कहाँ पे आपको मिली? कहीं यहीं ऑफिस है गोवा रेंटल कार बोला गोवा रेंटल. आपने आप एक एयरपोर्ट से किया था, बट ऑफिस उन लोग का एयरपोर्ट के वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी. उसने आपको एयरपोर्ट पर ला कर दी. हमने पिकअप एंड ड्रॉप किया था. पहले थार थी हमारे पास, उसकी वो येलो नंबर प्लेट. हाँ. ये हमें कल ही मिली है ना ये गाड़ी, कल ही हमने ली है. हो जो ड्रायव्ह आता स्टार्ट केला न्हू, आमी रिक्वेस्ट करता SP नॉर्थाक SP सावथाक की तेंच्यांनी सगळ्या कडेन हो ड्रायव्ह स्टार्ट करचो. कित्याक जेन्ना पर्यंत पुलीस लॉ आनी ऑर्डर कंट्रोलान हाडूंक शकता पळय तितलें आमी लोकलांच्या हातीन नासता. आमी एट द मेन तांकां सपोर्टींग हँड सदांच रावल्या, हेच्या पयलींय रावल्या आनी आतांय रावल्या.
सो आयज आमी PI लक्ष्य साहेबाक आनी ब्रेंडन साहेबाक रिक्वेस्ट केल्या उपरांत हो रिजल्ट आयज तेंच्यांनी एक नायटीक केल्लो आसा. तशेंच मागता तेंच्यांनी एवरी फ्रायडे सॅटर्डे संडे जो हा ड्रायव्ह कंटिन्युअसली चलचो. Rent a car pay they are paying taxes heavily to the government. Of late, सगळ्यो मरे प्रायव्हेट गाडयो घेवन हे चलयता. And not only that, they have taken private cars and they have killed people. So I'm only my one request to the government: if you are eating the money of so many rent-a-car people and harassing them for this and that, at least ensure that they get the business and not private cars like this renting out without no revenue to the government. जे रोड एक्सिडंट जाला, ड्रिंक अँड ड्रायव्ह जावं रॅश ड्रायव्हिंग, हे आयज चडश्यो सगळ्यो वायट नंबर प्लेट त्यो भाड्याक दिता जावं पलटी. हांकां लागून खंय ना खंय आयज आमचो धंदो लिगल धंदो जो रेंट कार करता पळय ताका इफेक्ट जाल्लो. सो आमी PI लक्ष आमोणकाराकूय PI हे केल्लो की नाकाबंदी घालची, आनी तेणें आयज तुमी पळयता थंय नाकाबंदी घातला आनी गाडयो ड्रिंक अँड ड्रायव्ह थंय वायट नंबर प्लेट बी जाल्यार एटेच करून स्टार्ट केला. तशेंच आयज आमचो कालांगूटचो ट्रॅफिक PI ब्रेंडन साहेब हेणें आयज 6-7 केसी केला. कितें जाल्लें आयज सगळो इन्सिडंट नाका आसले धंदो पळय चलता तो वायट नंबर प्लेटाक लागून जाता आनी आयज आमचे खंय ना खंय इफेक्ट पडटा. गोंयांत फाटल्या खुबशा दिसांसावन अपघाती मरण सुरूच आसा. हे फाटभुंयेर अपघातांच्या आंकडेवारींची दखल घेतली तेन्ना 1 जानेवारी ते 31 मे मेरेन गोंयांत 1094 अपघात जाले. तातूंत 112 जाणांक मरण आयलें. तातूंत सगळ्यात चड 73.21% म्हळ्यार 82 दुचाकी चालक आनी फाटल्यान बशिल्ल्यांक मरण आयलें. तशेंच वयल्या काळात 13 चलून वचप्यांकूय मरण आयलें. हाका लागून चलत वचप लेगीत घातक थारलां. हे खातीर संबंदीत खाते विविध उपक्रम आनी जागृताय करतात. तरी लेगीत गोंयांत अपघातांच्यो घडणुको वाडत आसा. पेडणे म्हालांतल्या नीट परीक्षा केंद्रांतल्या कांय विद्यार्थ्यांक 15 मिनटां पयलीं परीक्षेच्या हॉलांतल्यान भायर काडिल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्या उपरांत पेडणेच्या विद्यार्थ्यांकडेन अन्याय जाला असो आरोप गोंय काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केला. पेपराची वरां सोंपच्या 15 मिनटां पयलींच हॉल AG7च्या 20 विद्यार्थ्यांक भायर काडले जाल्यार हेर हॉलांतल्या विद्यार्थ्यांक पुराय वेळ दिलो. स्पर्धात्मक परीक्षेत दरेक गुण म्हत्वाचो आसता. अशा परिस्थितीत 15 मिनटां उणी मेळप हो विद्यार्थ्यांकडेन व्हडलो अन्याय. देखून ह्या विद्यार्थ्यांची 15 मिनटां कोणे चल्ली असो प्रश्न अमरनाथ पणजीकारान केला. हांव शेख आफ्ताब उलयतां, SIO गोवा कॅम्पस सेक्रेटरी. हांगा जे आसा आमी आयज येयल्लेले आसा SSA पेडणे कॉलेजी कडेन, जे तुमी नांव फाटीं पळोवंक शकता. मेन म्हणल्यार हांगा एक हे जाल्लेले आसा इन्सिडंट की जे आसा 20 भुरग्यांक हॉलांतल्यान जे आहा भायर मारलेले आहा 15 मिनटां पयलीं. ते पेपर जे आसा नीटाचे 15 मिनटां पयलीं ते तेंचे घेतलेले आसा. एकूच क्लासीचे AG7 ते तेजो हॉल नंबर आसा. आनी मेन म्हणल्यार अख्खी कॉलेज जी आसा ती 15 मिनटां मागीर येयला. हो आतां इश्यू जाल्लो आसा आनी 20 भुरगे जे आसा ते ह्या इश्यूचे जे आसा ते हे जाल्लेले आसा, विक्टीम जाल्लेले आसा. बिमल बांदाचेर आशिल्ल्या दूधसागर न्हंयेत पेंवपाक गेल्ले कडेन दोग तरणाटे बुडले. शिवलिंगप्पा मंजुनाथ दांडीन आनी सागर बसवराज दांडीन अशी 17 वर्साच्या तरणाट्यांची नांवां जावन आसात. हे दोगूय मूळ कर्नाटकांतल्या बागलकोट जिल्ल्यांतले आसून सध्या ते कुळ्या वाठारांत रावताले. उदकाचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ते बुडले अशें कळटा. पुण्या पुलिशेन घडणूक थार वचून पंचनामा केलो. ह्या तरणाट्यांच्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडून दिल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा.
आतां हांवें पळयल्लें आसा की ह्या 2 आयतारा 2 केसीस जाल्या व्हडल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा हांगा बुडपाच्यो. सो आपल्या घरांतल्यान जेन्ना यूथ खंयचोय जर भायर सरता जाल्यार जर कोणाक पेंवपाक कळना बाबा जाल्यार तेंच्यांनी न्हंयेन भितर वचपाचें ना आनी न्हंये कडल्यान पयस रावपाचें. आनी ह्यो अशें जावपाक जायना. हेज्या खातीर पुलिसांनी बी न्हंयच्या सायडीच्यान मातशी गस्ती वाडोवपाच्यो. आमच्या पंचायतींतल्यानूय एक जर लोकांक जर दिसता कोण न्हाता आसना जाल्यार तांकां सांगपाचें बाबा की बाबा न्हांव नाका किंवा खोल उदकान वचनाका. थंय सगळ्या पॉयंट्सार अशें न्हाता थंय पॉयंट्सार मेन म्हटल्यार ते पुलीस आसपाक जाय. आनी पुलिसांनी संडे आनी शेनवार आनी आयतार म्हटल्यार मातशी गस्ती आपली वाडोवपाक जाय. लायफ गार्डांनी एक जर भुरग्यांक आमच्या गोंयकारांक म्हणजे गरमी जाता तेन्ना भायर सरपाची भरपूर उमेद आनी ती बी न्हंयच्या सायडीक वचत जाल्यार ती उमेद आनीकूय वाडटा तेंची. सो त्या जाग्यार एक बाबा पंचायतीन खंय तरी आपले स्पॉट खंयचो करपाचो आनी थंय हेंवूय दवरपाचें कोण आमचे लायफ गार्डूय दवरपाचे. जाय जाल्यार थंय गार्बेज जर करून कोण वयता जाल्यार तेंच्या खातीर कितें पंचायतीन पे बी घेवपाचो. सो मेन म्हणटा ते पुलीस आनी लायफ गार्ड आमच्या ह्या एरियेन आसपाक जाय. कित्याक की भरपूरशे यूथ भायर सरता गोंयभरांतले यूथ भायर सरता आनी हे सायडल्यान न्हंयचेर भरपूरशे जाण येता. सो आनी न्हंयचेर जर कोण वयता जाल्यार तेंच्यांनी ही खरेंच आपली काळजी घेवची आनी खोल उदकान वयचें न्हू बाबा. उदकाचो उदक कशें व्हांवता कितलें उदक खोल आसा तेजी बी गस्ती घेवपाक जाय. नमस्कार, आमी कुळे आसा जे जाग्यार आयज 2 जाण भुरगे हांगा बुडोवन मेल्ले आसा. हेज्यान पयलीं गेल्ल्या आयताराकूय हांगा 4 जाण बुडलेले. ते मातशे हांगच्यान एक 100 मिटराचेर वयर बुडलेले आसले, पुला सकयल बुडलेले आनी तेज्या सकयल हे भुरगे हांगा जो बांद आसा बंदारा ते जाग्यार हांगा तेजी सकयल एक 50 मिटराचेर हे हांगा बुडलेले आसा. फाटल्यान तुमी पळयता की व्हडले जे तळप आसा ते तळपा वयल्यान उडी मारता आनी आंघोळ करपा खातीर हांगा खूब जाण भुरगे येता ते उडी मारता आनी मजा घेता. तेन्ना हे 2 जाण भुरगे हांगा न्हावपा खातीर येयल्ले. दोगांय शिवलिंगप्पा मंजुनाथ दांडीन वय 17 आनी सागर बसवराज दांडीन वय 17 हे दोगांय भावाले चले, एकटे भावाले चले. म्हणजे दोगांय एकूच कुटुंबाचे. एक 2 जाण भुरगे हांगा बुडलेले आनी तांकां बुडोवन मरण येयलें. पुलिसांनी तांकां आनी लोकलांनी जे स्थानीक तेंच्यांनी तांकां वयर काडून उपचार करपाचो प्रयत्न केलो पूण जालें ना, सक्सेस जालें ना. तांकां शेवटी एम्बुलन्सान घालून तांकां हॉस्पिटलांत पावयले. तेजे पयलीं ते मेल्ले आसले. जेन्ना ह्या संदर्भात गेल्या आठवड्यान हांगा 4 जाण बुडोवन मेले. जवळ जवळ 4 जाण बुडोवन मेले. सगळे हांगा शुकांतिका आसली. कुळ्यान ही पयली घटना आसली 4 जाण वांगडाच बुडपाची. आनी सेकंड जी घटना आज फाटोफाट दुसऱ्या आयताराक ही 2 जाणांची बुडोवन मेले. म्हळ्यार ह्या संदर्भात पुलिसांनी जी वाठार आसा थंय गस्त घालपाची गरज आसा. जे कोण हांगा लोकल आसा तेंच्यांनी कोणी न्हावपा येयले जर भायले तांकां उठोवन घालपाची गरज आसा. कारण अशे तरेन लोक भायल्यान येता की दुसागरा न्हंयेक फाटो खूब कडेन आसा, वाटेय खूब कडेन आसा. तेन्ना हांगा मोठे प्रमाणात खंयची पुलिसाची नजर चुकोवन सुद्दां हे न्हंयचेर येता आनी अशी बुडपाच्यो घटना घडटा. तेन्ना जे लोकल आसा तेंच्यांनी हांगा सावध रावपाची गरज आसा. कोणाक न्हावपा येयले जाल्यार तांकां उठोवन धाडपाची गरज आसा. तशें पुलिसांनी दर सुटयां शेनवार आयताराक हांगा गस्त घालपाची गरज आसा. कोणी जर मेळटा न्हाता तो तांकां वयर काडपाची गरज आसा. कारण ना जाल्यार ह्यो अश्यो घटना घडटा. अशेच संदर्भात आमी जेन्ना कुशावती जिल्हा युवा अध्यक्ष जो आसा सर्वेश गांवकर हेजे कडेन उलयले तेणी संदर्भात हेच सांगलेलें आसा की पुलिसांनी गस्त वाडोवपाची आसा आनी लोकांनी हांगा सावधगिरी बाळगोवपाची गरज आसा. जे न्हावपाक कोण येता तेंच्यांनी आपली हांगा सावधगिरी बाळगून उदकान बाबा आपल्या उदक कितलें जाता पेंवपाक कळटा काय ना हें सगळें पळोवन हांगा मुखाल्यो न्हावपाच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो करपाक जाय अशें तेणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. आवेणे पंचायत क्षेत्रातल्या कोटमी वाठारातल्या 2 वासरांचेर बिबट्यान हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या घडणुकेक लागून पुराय वाठारात भयाचे वातावरण निर्माण जाला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक शुक्रारा फांतोडेर घडिल्ली. हालींसराक ह्या वाठारातले खुबशे सुणे बेपत्ता जाल्ल्याचे थळाव्यांचें म्हणणें. हे घडणुके उपरांत राना अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून बिबटो धरपा खातीर पांद्र बसयला. गोट्या येऊन जी 2 त्यांची गायेची पाड जी खायला ते एक शेतकरी म्हणून एक खूप दुःखद घटना असलेली. कारण की मेहनतीन त्यांनी वयर केली ती गोरू असलेली.
आनी सेकंडली तुज्या विचारला की गांवांत हय पितले 1-2 म्हयन्या भितर खुबशे आमकां कोण कोण सांगताले की जेन्ना कोण कामां येताले नायटीसान येता की बाबा बिबटो वा क्रॉस जाता हें जाता वाटेर दिसता पूण आमी तो हें घेयलो नासलो. सो इवन पयर सूद हेजी मुखाली जी 2 घरां आसा तेंचे 1-2 हें जालाय बरे कुत्रे बरे क्वॉलिटीचे कुत्रे आसले ते ना ती सूद पयर 2 दीस त्या तितून आसली की आपणा कुत्र्याक कोणें खायलो पूण काल हें कन्फर्म जालें की हें काम बिबट्याचेंच म्हणून. आतां हे बिबटी पयलीं जे रानां रावताले ते आतां हितून येवपाक लागले गांवां येवपाक लागले. कारण एकूच आसा ज्या तरेन डिफॉरेस्टेशन जाता हे लोक आतां दोंगरा पर्यंत आमी पावपाक लागला ते कारण हेंच तांकां कांय थंकाय मेळना म्हण गांवां येवपाक लागला. ती खूब चिंतेची गरज आसा कारण ते गांवां येत म्हळ्यार फाल्यां मनशाचेर हें करूं शकता अटॅक वयता आसतना कारण हांगा ल्हान भुरगीं खेळटा जनावर खूब तरे लोकांक चरपाक वयता. तर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तें ताबडतोब एक्शन घेवन ताका ट्रेस करून हांगा शिफ्ट करचो. भाऊ काल पयरची राती तुमगे हांगा कोटमे हांगा गोट्यां तुमगे गाय आनी पाडक आसता बिबटी येयलो म्हणून बिबटो वाघ तो वाघ चाळप्यार रावतालो तो चाळप्यांतल्यान दोंगर काबार जालो रान काबार केलें सगळें आनी ते सायडीन तो वाघ गांवां भोंवलो आतां. आनी तेणे 500 पेटी वयले 2 इंग्लीश आनी 4 गांवठी तेणे हे कितले दीस जाले 15 दीस जाले म्हणल्यार तो गांवां भोंवता कालची राती परतो नजदेकीसान परतो येयला सुण्या फाटी लागून. कोण पळयल्लो बी तेका पळयलो ना पूण तो सुणी बघता तेजे कळटा न्हू डेली सुणी ना जाता हांगा कितल्या सुमार राती 1 ते 1:30 म्हळ्यार येता. आनी काल बी आतां तुमगे आमगे माल ते फातोडे परत 4 माल तेणे 4 कित्याक पार्क घट जाल्लो नासली घट जावन नासले. आनी आतां काल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पांजर लायला आनी गेले ते म्हणटरी हे कित्याक लागून घडटा हें तांकां रावपाक जागा ना पयलीं जायना आसलें पयलीं गांवां येना आसलें रानां येना आसलें चाळप्यान रावता वाघ चाळप्या दिसा झाड मारून काबार केलाय गव्हर्नमेंटान. म्हादय अभयारण्यातल्या बंदी आशिल्ल्या जवळ धबधब्या वाठारांत बेकायदेशीर रितीन प्रवेश केल्ल्यान कर्नाटक खानापुरांतल्या 8 पर्यटकांचेर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली. राना खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण संबंदीत पर्यटकांनी परवानगी घेनासतना बंदी आशिल्ल्या वाठारांत प्रवेश केल्लो. हे संबंधी वन्यजीव संरक्षण कायद्या खाला तांचे आड गुन्यांव नोंद केला. नागरिकांनी आणि पर्यटकांनी प्रतिबंधीत वाठारांत प्रवेश करचो न्हय आनी नेमांक पाळो दिवचो अशें आवाहन राना खात्यान केलां. आतां मेरेन 54 जाणांचेर कारवाय केल्या अशी म्हायती राना खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिली. काणकोणच्या पावसाच्या हंगामात आपत्कालीन सेवा खातीर तैनात केल्ल्या कामगारांक दिवपी उण्या पगाराच्या मोबदल्याचो गंभीर विशय मुखार आयला. वाडत वचपी जिणेचो खर्च पळयल्यार तांकां मेळटा तो पगार सामको कमी आसा अशी कागाळ कामगारांनी केल्या. आपत्कालीन सेवांनी काम करपी कामगारांक तांच्या कामाची फावो ती भरपाय मेळची आनी पगार वाडपा संबंधी सरकारान सकारात्मक निर्णय घेवचो अशी मागणी रमाकांत नायक गांवकारान केल्या. तेमची प्रॉब्लेम म्हणल्यार अशें आसा डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे आमी लेबर गेल्या पळय ते काणकोणचेच लेबर गेले आसा कलेक्टर ऑफिसान ते डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे लेबर गेलाय तेमकां 350 रुपया पगार मेळटा गव्हर्मेंटाचो आनी म्युन्सिपालिटी तो पेमेंट कमी म्हणून केलो 150 रुपया हो दिता कोण म्युन्सिपालिटी दिता. तेन्ना गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवपाक जाय 350च्या जाग्यार तेमकां 800 ते 900 रुपया तरी पेमेंट दिवपाक जाय. आज लेबर बाजराक येता तो लेबर पेमेंट घेता जवळ जवळ 1012 रुपया पेमेंट घेता. तेन्ना हे आमगे लोकल भुरग्यांक जर 350 रुपया पगार जाता हो म्हाका दिसता सगळ्यांच्या कमी पगार हो. आनी ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे काम एखादें एक एक पाटी उरना एक एक पाटी भरपूर काम उरता तेन्ना त्या लेबरांक पगार आमचे सीएमान हेजेर कितें तरी लक्ष दिवन तेमचो पगार वाडोवचो. आनी तशेंच तेमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर आहा डेप्युटी कलेक्टरान हेतून लक्ष दिवचें आनी गव्हर्मेंटाक हो पगार कमी म्हणून धाडचो तेमकां पगार वाडोवचो. आनी आतां ते म्हाजे फुडें येयल्ले सगळे जे लेबर आसाय ते आमकां पगार खंय तरी पगाराची वाड जावपाक जाय. तेन्ना हांवें तांकां सांगलां तुमी एक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर कराय एक आमदारा दियाय निवेदन तशेंच सीएमाक दियाय. तेन्ना नंतर सीएमा फुडें आमी गेल्ले हांव आनी आमदार गेल्ले आमदारा तेणी सीएमान सांगलां की आमचे कडच्यान कितें तरी आमगे येवं कित्याक तेमी कलेक्टराक कितें तरी कळोवपाक जाय आमचो पगार वाडोवपा म्हणून ती कॉपी घेवन परत्या सीएमान आमकां यो म्हणला. हांव सीएमा एकूच रिक्वेस्ट करता
जो 350 रुपये जो पगार आसा सामको कमी आहा तेन्ना तेमगेलो पगार हो 700 ते 800 900 ह्या हितून वचपा जाय. आमी डिजास्टर मॅनेजमेंटाक टोटल 30 जाण लेबर आसा. 30 जाण लेबर आमी पयलीं काम मेळना म्हणून बेकार आसा म्हणून सगळीं 30 जाण भुरगे आमी कामां आयले. कामां येतकीच आमकां हांगा मुन्सिपाल्टीन ऑर्डर दिली, तितूंत 500 रुपया पगार म्हूण दिलो. पगार म्हूण दिलो जाल्यार आमी तेका माजी नगराध्यक्षाक आमी रिक्वेस्ट केलो. तेणें सांगलें आमकां गव्हर्मेंट 350 रुपया पगार दिता आनी 150 रुपया मुन्सिपाल्टी घालता, टोटल 500 रुपया करता अशें म्हणून ताणें आमकां सांगलें. ताका सांगतकीर आमी ताका रिक्वेस्ट केलो आमकां थोडो पगार वाडोवन दी. कित्याक काणकोणा सारक्या 1000 रुपया बेश्ट लोकल लेबर भायरचो बिहारी ओडिशा खंयचोय लेबर 1000 रुपया घेता, 1200 रुपया घेता आनी आमी गांवची जावन बेकार भुरगे आमकां पगार दिना, 500 रुपया दिता. आतां हांव जालो 20 वर्सां जालो हे कामां येता. 20 वर्सां जालो आमकां पेमेंट वाडयना आनी एक वर्सा आमी डायरेक्ट मुन्सिपाल्टीक बीन गेल्ले आमी पेमेंट वाडय म्हूण आमगे कांयच जालें ना. मोटरसायकल गाडी घेवन आमी हिंग येताय, पेट्रोलाक पयशे तेच पेट्रोलाक वयता. बांबोळे होली क्रॉस ट्रायन लागसार नव्या फूट ओव्हर ब्रिजाचें काम सुरू आसा. ह्या वाठारांत जायते लोक येतात, तातूंत चडशे जाणटे लोक असतात. जाणट्यांक ह्या पुलाची सपनां चडून पुलावेल्यान वचप शक्य जातलें काय अशे प्रश्न आतां उप्रासपाक लागले. ह्यान पयलीं मिरामार वाठारांतूय असो पूल आशिल्लो, तो लोकांनी चड वापरलो ना, देखून तो पूल काडचो पडिल्लो. मात आतां ह्या पुलाचो लोकांक खरोच फायदो जातलो काय अशेय प्रश्न आतां मुखार येवपाक लागले. पळयात. आयज आमी हा बांबोळे खुर्शा लागीं फुलांचो खुरीस म्हटल्यार हांगा समज फामाद आनी हांगाचो जिनसा भासाचो लोक येता. अदीक करून जो लोक दुयेंत आसा तांचे जाणटी आमची आवय बापूय जावं हांकां हे सायडींतल्यान ते सायडी खुर्शा लागीं वचपाक तुमी म्हज्या फाटल्यान पळयता एक ब्रीज बांदला, ओवर ब्रीज. जो ओवर ब्रीज असलोच बांदलेलो मिरामार शारदा मंदी स्कुला फुडें. ताची परिस्थिती कितें जाल्ली ती तुमी सगळे लोकांनी पळयला. आनी हांगासर जो लोक येतलो जो चलोंक जायना, जो देवाच्या पांयाशी वचपाक हिंगासर लागीं येता, खूब लोक येता, तो हो लोक चडटलो काय हेजे वयले चलोन. हो ब्रीज बांदला जो दुसरे सायडीन हॉस्पिटल आसा, तो दुयेंत लोक हेजे वयल्यान चलोन वयतलो काय, तो जातले तांचे लागीं हेची प्रश्न हो आमकां व्हडलो पडलेलो आसा. कित्याक पयलोच एक ओवर ब्रीज जो बांदलेलो मिरामार ताका निमणो कातरचो पडलो, कित्याक कोणेच ताचो उपयोग करूंक ना चलोन वचोंक इतले वयसान. त्या खातीर आमी आतां हिंगासर बांबोळे आयल्या मुद्दम पळोवपाक कशे परी हो ब्रीज ह्या लोकांची लोक पांगडी जे चलोंक जायना, कोण दुयेंत आहा तांकां ह्या खुर्शा लागीं हाडटा विनंती करपाक बरें जावपाक. तर पळोवया आनी कसले डेव्हलपमेंट जे आमचे सरकार करूंक सोदता, कशे ह्या लोकांक ज्यो डिवोटीज आहा ज्यो करून जाणटी चडशीं येता ती कशी वयतली ती. टी टाइम खबरां हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.
आमी लढतात गोंया खातीर आमचे